नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. आमी आयिल्ले आसा गोवा वेल्ल्या ह्या वाठारान आनी थंयच्या मतदारसंघान. सो आमच्या बरोबर आसात मतदारसंघाचे उमेदवार जगदीश भोबे सर. जाल्यार आमी आतां सरां कडेन उलोवयात, चर्चा करयात. सर, गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. सर, तुमचो प्रचार कसो चल्ला आनी लोकांचो प्रतिसाद तुमकां कसो मेळटा? कारण तुमकां चड टायम मेळोंक ना प्रचार करपाक, कारण तुमी पयलीं गोवा फॉरवर्डान आशिल्ले, आतां तुमी TMCन जॉयन जाल्यात. जाल्यार सर, लोकांक कन्विन्स करपाक तुमकां डिफिकल्ट जाता काय कितें? ना, डिफिकल्ट डेफिनेटली जायना. आणि प्रचार एकदम नेटान चल्ला. वी आर इन ऑलमोस्ट फायनल स्टेज ऑफ प्रचार. सो तुमी जेन्ना पयलीं म्हणिल्लें गोवा फॉरवर्डान आशिल्लें, सो तेन्नाच्यान म्हजो प्रचार जवळ जवळ 2 म्हयने पयलीं डोर टू डोर लोकांक कम्युनिटी मिटिंग्स, वॉर्ड मिटिंग्स चालू जाल्ल्यो. आनी डोर टू डोर हांव असो एकूच कॅन्डिडेट, आय कॅन गो ऑन रिकॉर्ड की 2 म्हयने पयलींच्यान हांवें डोर टू डोर इंटेन्सीव स्टार्ट केल्लें. आनी आय हॅव कंप्लिटेड ऑलमोस्ट 6 पंचायत एरियाज. नाव कितें गेलां लोकां मुखार तो म्हाका सिम्बॉल. सो आय एम द सेम पर्सन, सेम फिलिंग्स, सेम विजन, which a combination of the national party TMCचे their schemes and my combination. So already आमी लोकां कडेन पाविल्ले आसा. सर, लोकांचे म्हणजे मतदारसंघातले कितें प्रश्न आसात आनी कितले तुमी सोडयल्यात आनी कितले सर उरल्यात जे तुमकां आतां फुडें काम करपाक जाय? कारण आतां बेगीनच हे वोटींग जावपाचें आसा. सो सर, तुमची कितें? सगळ्यांक पयलीं तुवें म्हणलें कितले सोडयल्या. सो हो सोडोवपाचो प्रश्न आसा तो 20 वर्सांच्या आमदाराचो आशिल्लो. हो प्रश्न सोडयल्ले ना आमदारान, म्हणून ह्या इलेक्शनाक आमी फुडें सरल्या. कित्याक जर आमदारान प्रश्न सॉल्व केल्ले जाल्यार आमची गरजूच आसची नाशिल्ली. सो जे कितें प्रश्न आसा ते 20 वर्साचे, जावं ते जॉबाचे, जावं ते इनकम्प्लीट ब्रीज जवळ जवळ 15 वर्सां दोंगरेर आसा. सो ब्रीज बांदल्या, दोनूय सायडीक एप्रोच रोड ना. जावं ते ग्रावंड, आजोशे सारके ग्रावंड आसा तो खाजनाचें उदक येवन बुडलेलो आसा. जावं तो दोंगरेर लोकांचे अगेन ग्रावंडाचो युथाचो प्रॉब्लेम. जॉबाचो तर ओवरऑल फूल पंचायत एरिया आसाच. जावं जुवारी सारक्या गांवांत, शिरदोन सारक्या गांवांत अजून उदक पावना. आज आमी शिरदोना गेल्ले, लोक इतले फ्रस्ट्रेट जाल्यार लोक आमकां तापयता. सो ह्या आमदाराच्या फेलियराक लागून लोकांचो जे इलेक्शनाक बसले कॅन्डिडेट त्या सगळ्यां वयलो विश्वास गेला. राजकारणी किंवा कॅन्डिडेटाचो विश्वासूच गेला. कित्याक लोकांनी ह्या आमदार जो एका रातीन गेला ताज्याच बरोबर आमकांय तागडेन दवरल्या. सो एका तागडेन हांव लोकां कडेन एक मॅसेज दिता की ह्या फटींग आमदाराक लागून सगळ्यांक एका तागडेन झोकनाकात. सो खंय तरी तुमी आज लायफ चलोवपाक जाय जाल्यार खंय तरी विश्वास दवरपाक जाय, खंय तरी ट्रस्ट दवरपाक जाय. सो ह्या आमदारान तुमचो ट्रस्ट म्हणला म्हण बाकीच्या कॅन्डिडेटाक त्याच नदरेन पळोवचें न्ही, ही एक हांव तुमचे कडेन मॅसेज पावयता तुमचे थ्रू. सर, तर लोकांचो परत तुमकां म्हणजे विश्वास समज जर मेळोंक जाय जाल्यार तुमी कितें करतले? लोकांचो विश्वास आसाच म्हजेर. वी आर फायटर्स, वी आर फायटींग, वी आर टेकिंग अप इश्यूज. प्रत्येक इश्यू घेतला. विश्वास आमी तोडूंक ना. विश्वास ह्या आमदारान रातचो 12 वचून तोडला. आनी म्हजो एक सदांच स्टँड आसा. पयरूय सांगला, पार्ट्यो जायत्यो आसा, त्या पार्टेचें नॉमिनेशन तुमी भरलें की त्या वेळच्यान फुडलीं 5 वर्सां तरी तुमी त्या पार्टे बरोबर आसूंकूच जाय. आमी जेन्ना आमदार म्हूण निवडून येतले तेन्ना ही पार्टी बदलपाचो प्रश्नूच येना. सो जो विश्वास तोडपाचो, ज्यांनी पार्टेन रातची उडी मारल्या तांणी विश्वास तोडला, आमी तरी वचून तोडूंक ना. सर, तुमी मतदारसंघार निवडून येयल्या उपरांत पयले तुमचे म्हणजे जे 6 म्हयने आसतले तेन्ना सर तुमी पयले काम खंयचे हातीन घेतले आनी कंप्लीट करतले? ओग्गी रावचें पडटा. कितले प्रश्न मुखार आसा की 20 वर्साचो हो बॅकलॉग खंयचे घेतलो आनी खंयचे घेवचो ना सांगूंक शकना. सो इट हॅज टू बी ऑल टुगेदर. एक आमकां प्लॅनिंग, विजन, एक आमचो बारीक बारीक ह्या उदकाचे लायटीचे इश्यूज, एक पूण सगळ्या भितर एक जॉब सेक्युरिटी, लोकांक जॉब दिवपाची, युथांक बिजनेसाची सेक्युरिटी. कित्याक हो आमदार आसा तो प्रत्येकाच्या धंद्याचेर सद्या पांय दवरूंक लागला. कित्याक सपोर्ट करना जाल्यार ह्या रस्त्यार जे बसता आमच्या सायडीक, आमची एग्रीकल्चर एरिया, सो ते रस्त्यार बसता तांकां फिशींग वेंडिंग झोन्स ना. सो तांकां झोन्स करून दिवपाचे, तांकां बिजनेस सेक्युरिटी दिवपाची. सो तांचे
तांकां अशें दिसूंक जायना की बाबा आमकां आतां कोण तरी उबारून पुलिसेन व्हरतलो, आमचो माल पेड्ड्यार जातलो. दीस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. हे बारीक बारीक कामां ही पयली प्रायोरिटी जातली. बिजनेस करपाची सेक्युरिटी. कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आक्षीन बी काम करता तांकां पंचायतीचे मनीस धाडून तांची कामां बंद उडयता हो. की की म्हाका सपोर्ट करना जाल्यार तुजें काम बंद उडयता, म्हाका सपोर्ट करना जाल्यार घर बंद. ही पयली लोकांक सेक्युरिटी दितली आमी. ईज ऑफ द पिपल्स पावर म्हणटा तो, जो आमदारा कडल्यान लोकां कडेन पावपाक जाय, तो पीपल वील बी पावरफूल दॅन द आमदार इन स्वातंत्र्य. हें पयलें काम करतले आमी. ताज्या मागीर बाकीचे स्टेप घेत वतले. जर लोकांक आज पोटाची खळगी भरपाक हो त्रास करता जाल्यार तुजे रस्ते आनी उदक घाल धब्यान. पयलीं लोकांक बिजनेस सेक्युरिटी, जॉब सेक्युरिटी हें आमी पयलीं लोकां कडेन पावयतले आनी बाकीचो डेव्हलपमेंट हो चालूच आसतलो. आणि सर आता अख्ख्या म्हणजे गोव्यान समज जर तुम्ही एकटेच आमदार म्हणून निवडून येयले TMCचे, जाल्यार सर तुमचे दुसऱ्या टिमीन म्हणजे दुसऱ्या पक्षान वचपाचे म्हणजे इंटेन्शन आसतलें काय सर तुमी हांगाच रावन काम करतले? बेस्ट क्वेश्चन. आय वूड एड्रेस दीस आन्सर. TMC इज फॉर्मिंग गव्हर्मेंट. सो हांव एकलोच येवपाचो प्रश्नूच येना. तुवें म्हाका एकदां ऑलरेडी आतां विनर डिक्लेअर केला. द क्वेश्चन यू आस्क, तूं समजा एकलोच आयलो दॅट मिन्स वी हॅव वन स्वातंत्र्य. दीस इज युअर कॉन्फिडन्स इन पुटींग अ क्वेश्चन बिफोर मी. दुसरें, आमी सरकार फॉर्म करतले. सो बाकीच्या आमदारांक किंवा कोणाक कितें करपाक जाय, जर आमची मेजॉरिटी जाली ना जाल्यार तो त्या प्रमाणे विचार करया. बट वी आर फॉर्मिंग गव्हर्मेंट. सो वी हॅव ओपन द अकाउंट with your statement, and with your statement we will form Goa government. आणि जर कितें वयर सकयल जाल्यार पार्टी डिसिजन घेतली and other people will take support and concern, but we will see that BJP, this corrupt government of BJP of last 10 years will be out from the running the state. सर करप्शन बंद करच्या खातीर TMC कितें स्टँड घेतली अशें तुमकां दिसता? करप्शन बंद करपा खातीर सगळ्यांक पयलीं ह्या BJP सरकाराक घरा धाडपा जाय. हे जे आमदार आसा तांकां घरा धाडपा जाय. हो आमी पयली स्टेप ऑलरेडी घेतला म्हणून TMC गोंयांत आयल्या. सो ताज्या मागीर स्टेप ते ऑटोमॅटीक जातले. हांकां घरा धाडल्या बगर करप्शन बंद जावचें ना. आनी जे काँग्रेसीचे 17 आशिल्ले ते आज 2 उरल्या, ते करप्शनाचोच पार्ट. हे जे आसा ते उडी मारून BJPन गेले. जे करप्शना शिवाय कित्याक वतले? सो ह्या काँग्रेस आनी BJPक आमी घरा धाडटले. आनी दीस इज आमी गणेश पुजा म्हणटा पळय स्टार्ट केल्या, ती स्टार्ट केल्या हांकां दोगांयकूय घरा धाडून. आनी हांकां लोकूय घरा धाडटले. कित्याक लोकांक करप्शन फ्री स्टेट गव्हर्मेंट जाय. पयसो ना म्हणटा. पयसो कित्याक ना? पयसो खंय एक उदकाची पायपलायन पळय फुट्टकूच लिकेज जाता, मागीर तें उदक लोकां कडेन पावना. ही जी पयशाची पायपलायन आसा पळय गव्हर्मेंटाची, ती फुटल्या आनी ह्या आमदाराच्या घरा खंय खंय भोंवत आसा, मिनिस्टरांच्या घरा भोंवत आसा बॅगां. सो ती लिकेज बंद जाली की हो पयसो हे ज्यो आमी डेव्हलपमेंट वेलफेअर स्किम्स केल्या त्या हातूंत माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावतली. करप्शन सर बंद करच्या खातीर तुमकां कितें दिसता की TMC कितें करता? TMCन ऑलरेडी स्टेप घेतलेले आसा. करप्शन बंद करपाक पयलीं BJPचे जे आमदार आनी BJPचो सरकार आसा तांकां घरा धाडपा जाय. हो फर्स्ट स्टेप TMCन घेतला. दुसरो स्टेप, हे जे काँग्रेसीचे आमदार BJPन विकते घेतल्या, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करप्शन. हे आमदार 17तल्यान 15चेर पावल्या. हे BJPन विकते घेतल्या, तेय बी करप्शन पयशांनीच घेतल्या. सो ह्या दोगांयकूय घरा धाडपाचो हो पयलो स्टेप TMCन ऑलरेडी घेतलेलो आसा. दुसरें, जे आमी आतां उदकाची पायपलायन खंय फुटली जाल्यार उदक व्हांवत वता, तें लोकां पर्यंत पावना. लोकांच्या घरान पावपाक जाय जाल्यार लिकेज बंद जावपाक जाय. सो हो सरकार जो येतलो TMCचो फुडलो, ही लिकेज बंद जातली. लिकेज बंद जावन सफिशियंट फंड्स ह्या वेगळ्या वेगळ्या स्किमीच्या तर्फे प्रत्येकाच्या गोंयकाराच्या घरान पावतले. सो आमी स्टेप पयलो ह्या सरकाराक धाडपाचो, काँग्रेस लेड BJP गव्हर्मेंटाक घरा धाडपाचो. आनी दुसरो स्टेप, ही खंय लिकेज बाय चान्स थोडे उरता न्ही थंय भितर, कळना कोण उरता, ती सायफन करपाची. कित्याक सरकारान थोडे जे स्टाफ घेतलेले आसा ते सद्या सॅफ्रन शर्ट घालून बसता. सो ते आयडेंटिफाय जातले. खंय थंयच्यान लिकेज जाताली ती बंद जातली. आनी ह्यो स्किमी आमी एक नेट लावन प्रत्येक घरांनी पावयतले. अशें आतां आयकूंक येता की TMC फक्त आश्वासनांच दिता,
फटींग आश्वासनां दिता अशें खूब कडेन आयकलां मिडियाचेर बीन. सर हेज्या बद्दल तुमी कितें सांगपाक सोदता? फटींग आश्वासनां 10,000 जॉब दिता, 50,000 जॉब दिता, एक मायनींग चालू करता, 35,000 कोटी रिकवर करता. ही फटींग आश्वासनां कोणें दिली? TMCन. ही फटींग आश्वासनां BJP फटींग सरकारान दिली. सो TMC जेन्ना सत्तेरूच येवना, TMC फर्स्ट टायम लोकांक फेस करता, जाल्यार TMC फटींग कशी जाली? फटींग हे लोक, हे जे रातयान धांवता, जे लोकांक सिद्धी नायकाची केस तुमी बारीक पयशात जाल्यार पयलीं सुसायड म्हणटा, मागीर खंय तरी बोवाळ जाता, TMC इश्यू करता, मागीर ती मर्डर केस म्हणटा. सो हे फटींगपणां हांच्या सरकारान चल्लां. TMCन खंय फटींगपणां केलें? TMC फटींग म्हणूंकच शकना. आश्वासनां हांवें तुका आतांच सांगल्या, आश्वासनां नासता ती, दीज आर प्रॉमिसीस. आश्वासन दिवप म्हणजे BJP सरकारान 50,000 जॉब दिता सांगला तें आश्वासन, आनी ताका बेस कांय ना. म्हणून आज GMCचे 1,500 जॉब स्क्रॅप जाल्या, म्हणून पुलिसेचे जॉब उरल्या. तुमकां जर 50,000 आनी 10,000 आनी 30,000 लोकांक घेवपा जाय आशिल्ले जाल्यार तुमी वर्सभर पयलींच चालू करपा आशिल्लें. 3 म्हयने पयलीं तुमी रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करता, गडबड करता, युथा कडल्यान फॉर्मां भरपाक पयशे घेता लाखांनी रुपया, तांकां सगळो प्रोसेस करपाक लायता, आनी निमाणें म्हणटा कोर्ट लागला जिखून येतकूच तुमकां लायता. ही फटींग आश्वासनां कोणाची? TMCन दिल्या? हे BJP सरकारान दिल्या. आमी प्रॉमिसीस दिल्या. प्रॉमीस म्हणटा ते तुटना. तूं जर आमचे नोटीचेर पळयलां न्ही आमच्या, आय प्रॉमीस टू पे, नोटूय फटींग जाली. सो आमी नोटीचेर बरयता आय प्रॉमीस टू पे. सो द सेम वे when the government currency promises to pay something, so like that TMC we are promising to apply these 3 schemes, आणि ह्यो 3 schemes आमी एप्लाय करतले हें करप्शन बंद करून, ही लिकेज बंद करून. सो हे जे फटींगपणां करपाची संवय जाल्या आनी खोटी आश्वासनां दिवपाची संवय जाल्या, सो हो फक्त प्रचाराचो एक मुद्दो घेवन गेल्या. कित्याक हांकां आपूण फाल्यां खंयचो शर्ट घालतलो, सॅफ्रॉन घालतलो काय ब्लू ग्रीन घालतलो काय व्हायट ग्रीन घालतलो तांकांच खबर ना. एका रातीन हे टोपयो बदलतात. सो हे फटींगपणां आमचे कडेन जावपाची ना. आमी हांगा रावंक आयल्या, आमी हांगा सरकार घडोवंक आयल्या, आनी आमी ही लिकेज बंद करून हो पयसो परतोय सांगता हो लोकां पर्यंत पावतलो. फंड ना अशें जावंक शकना, रीण काडपाची माळी येवंक शकना. आनी जर 35,000 कोटी रिकवर केल्ले जाल्यार मोदीचें सुद्दां आश्वासन पुरे करतले आशिल्ले, प्रत्येकाक 15 लाख दिवन. मोदीक ब्लेम करपाची गरज आसची नाशिल्ली. हांगा प्रत्येकाच्या घरान 15 लाख पावतले आशिल्ले 35,000 रिकवर केल्ले जाल्यार. सारकें काय ना तें सांग. मागीर कित्याक रिकवर करना? रिकवर करा मरे. कित्याक दामून दवरता? तवटेन दिगंबर आसा, वटेन प्रमोद सावंत आसा, दोगूय मायनिंगान इनवॉल्व, आनी दोगूय रिकवरी करूंक तयार ना. हें कितें चल्लां? हें सेटींग न्ही? आसता कित्याक? हे लोकां कडेन पावतले, हे सेटींग चल्लां. हे लोकां कडेन उलोवपा जाय. आमी पळय अजून चप्पलां घालून भोंवता, फुडें चप्पलाच घालतले. पूण 35,000 कोटी जेन्ना रिकवर करतले आनी लोकां कडेन पावयतले तेन्ना तांणी सांगचें बाबा आमी फटींग म्हणून, आनी तें सारकें म्हणून. सर तुमकां एक लास्ट क्वेश्चन. अशें भायर आयकूंक येयलां की TMC आनी आप हे दोनूय BJPचे सेकंड टीम अशें म्हणटात. सर ह्या म्हणण्याचेर तुमचें कितें मत? मत आनी मांडपाक प्रश्नूच दवरूं ना. जे 15चे 17चे जर 15 जाण BJPन गेल्या जाल्यार बोटां दुसऱ्या कडेन दाखयता कित्याक? अरे एक बोट तूं दुसऱ्याक दाखयता तेन्ना 3 बोटां आपणा कडेन येता. ही 3 बोटां खंय आसा आतां BJPची? स्वता कडेन आसा. काँग्रेसीची बोटां खंय आसा? स्वता कडेन आसा. दुसऱ्यांक बोटां कित्याक दाखयता? बरोबर न्ही? सो बोटां दाखोवनाका. तुमी कितें केलें तें जनते मुखार आसा. तुमकां लोक कशे BJPच्या आमदारांक हे रातचे गेल्ले धांवणयता ते सातांद्रेनूय दिश्टी पडटा, TVय दिश्टी पडटा, पेंट जायते कडेन दिश्टी पडटा. व्हिडियोय व्हायरल जाल्ले आसा. सो आमी सांगपाची गरज ना, लोकांक खबर आसा दोगूय एकूच म्हणून. सो आमी जे EB टीम, ती C टीम, ती D टीम म्हणटा पळय, हे BJPनूच ABCD करून खेळपाचें आनी स्वताचेरूच आतां ते 2022 गोल मारून घेतले. नाल्यार पळया तुमी. सराक आतां आमी देव बरें करून म्हणया. सरान आमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां दिल्लीं आसा. सर गोमंतक TVच्यान तुमकां देव बरें करूं. देव बरें. थँक्यू. थँक्यू सर.